दुसरी गोष्ट जो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाचे आम्ही विचार करतात हांवें ऑलरेडी वारंवार आमच्या गोयच्या विधानसभेच्या सभागृहान सांगिल्लें आसा की इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हांव बिचोली खातीर आमी फॉर आसात कारण आमकां प्रत्येक जो ग्रामीण भाग जो आसा तो ग्रामीण भागाची आमकां उदरगत करपाक जाय। प्रत्येक कडेन एकेच कडेन जर हे आयलो जाल्यार पॅन गोवा हे जे चित्र आमकां जे आज बदलपाची गरज आसा तातूंतलो जर एक जर प्रकल्प जर कितें जर आयलो बिचोली सारकेल्या मतदारसंघात जाल्यार म्हाका दिसता बिचोली मतदारसंघाचो चेहरा मोहरा बदलपाक शकतले आणि म्हणूनच रोहन बाब देसाय यांची BCCI जनते नेमणूक म्हज्या क्रिकेट प्रमोट करपा खातीर आणि इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आज तेजी मुखार हाडपा खातीर आमकां भरपूर फायदो जातलो अशें खेळ आणि युवा वेव्हार मंत्री ताची म्हाका खूब खात्री आसा। सर्वप्रथम हांव रोहन बाब देसाय हेची जॉयंट सेक्रेटरी ऑन द BCCIचे जाले बद्दल संपूर्ण गोंय सरकाराच्या वतीन त्याच बरोबर म्हज्या खेळगड्याच्या वतीन आणि खास करून क्रिकेटवीरांच्या वतीन हांव मनापासून ताचें अभिनंदन करता कारण रोहन बाब देसाय हो बरोचसो खेळ आणि क्रिकेट हे ताणें गोंयांत बरेचसो कडेन खेळून आयलो म्हणून भुरगो आनी ताका ज्ञान आसा।